Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. लाइटनिंग पडून आमकां पासून एक उमेद येयली. एक्चुअली तेंचे गणेश फेस्टिवल तेंचे, बट आमकां दिसता आमी सेलिब्रेट करता अशी म्हणून. सो आमी सगळीं एकवटान रावन म्हणजे दोन धर्मा मदें देखून भेदभाव करिनासतना आमी सेलिब्रेशन आमी करता. तेमी आमकां जायते फावटी तेंगे गणेशा बी आमकां आपयताय ते म्हणजे विजीट करपाक येयाय आमगे कणसां आमी वयता तेंगे करपाक. बट आमची एक संदी दिली आमचे रघुजीन बाबा म्हणजे अशें करून येया तेंगे हितू विसर्जन आमी पार्ट घेया अशें म्हूण हें चोय न्हू आमकां बरें दिसता. हेज आमी आमचे समुदाय वाटेन न्हू आमकां बरें दिसलें म्हणजे आमी तेंगे हितू इनवॉल्व जाले अशें. आनी हांव देवाको सदां मागता युनिटी आमची सदांच अशीच दवरची. जाल्यार पयलीं आमची अध्यक्ष तेका विचारता हांव. मागीर तेन्नाच रोखडोच हांवें फोन केलो अध्यक्षाक. अध्यक्ष सांगलें अशें हां रघुजीन असो करूंक सोदता, आपूण तेंका लायटी काम सोदता. मागीर रघुजान हेणी आमच्या अध्यक्षान सांगलें तेच्या मनान जाल्यार तेका करूनी. आनी तेणी एक 2 ते 2.5 वरां भितर हे सगळें आमकां लायटींग घालून दिलें. आनी आमी हें अशें पळय हेच्या पयलीं केन्ना करूं नासलें तें आमी फर्स्ट टायम केलां. आनी आमकां बरें दिसलें की कोणूय आमकां असो आदार करपाक फुडें येता. त्या खातीर हांव रघुजीनाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. ती खरें म्हणजे हांगसरले स्थानीक आनी आमी हो जो प्रश्न आसा विसर्जनाच्या वेळार लायटी आसच्यो, मातशें डेकोरेटीव जावचें असो श्री गणेशान कोणाच्या मनान केन्ना वचोन सांगलेंच ना. म्हाका जाल्यार अशें दिसता हे फावटी श्री गणेशान सांगलें बाबा आपल्याक वयता आसतना रोशनाई जायी, बरो उजवाड जायो. तेन्ना तें बाब रघुजीनाच्या मनान वचून ताणें ताका सांगलें. आनी रघुजीनान सहज जेन्ना शरद बाबा कडेन गेल्ले तेंचो देव पळोवपाक तेन्ना तेणें म्हणलें म्हणजे आपूण घालून दिल्यार तुमचें कितें मत आसा. तेणें ते सरळ येयले आनी तेणें म्हाका विचारलें. म्हणलें बरें कामाक आनी विरोध कित्याक आसपाक जाय. बरें काम देवाक उजवाड घालता तेजेरूय उजवाड घालून देवान ताका बरें लांब आयुश्य दिवं, ताका दीर्घायुश्य दिवं कितें. आनी आमी ते कामाक तांकां अनुमती दिली म्हणजे बाबा तुमी फुडें चला घालात. तेणें 1.5 दिसा घालचें घालूनय आज 5 दिसांकय तेणें ती आमकां घालून दिले. परवा वास्को गेल्लो बायना. सो थिंगा हांवें म्हगे भयणी रावता थिंगा हांवें एक म्हाका विडियो येयलो बायना बिचाचेर बरें गणपतीक हें करपाचें. थिंगा एक बरें डेकोरेशन जालां लायटनींग आनी जायतें बरें म्हाका दिसलें. सो हांव तें पळयता म्हाका विडियाचेर हांवें पळयलें. सो हांव काडलो आनी मागीर हांव घरा येयलो मुगे वेलसांव येयलो आनी हांव मागीर मुगे विजीट करपाक लागलो मुड्डेर मुगे इश्टांक गणपती तांकां तेमच्या घरांत. सो तेन्ना हांव बसलो आनी म्हज्या इश्टाक शरदाक हांवें सांगलें अरे बाबा हांवें वास्को एशन देखलां. सो हिंगा आमी इतलीं वर्सां जालीं गणपती बुडयताय विसर्जन करताय. सो तेन्ना आमी हिंगा कितें तरी कितें बरें कितें करपाक शकनाय अशें म्हणलें. मागीर तो म्हणपाक लागलो हे कमिटी कडेन विचारपा जाय. बींग हांवें कॅथलीक म्हाका तेंचें कांय खबर ना कशें प्रोसेस कोताय कितें कोताय तो म्हणपाक लागलो. पूण तेणें थिंगा रावन रोखडें तेंचे कमिटी फोन मारलो आनी ते फोन मारून तेणी सांगलें तो तर कोता जाल्यार व्हडलें फुशेन आमकां व्हडली खुशालकाय म्हूण तेणें अशें कोता जाल्यार.